उत्पत्तीचे पुस्तक 35 स्वर सुरवातीचे 3 वडी आमी सगळीं वाजूया. तेन्ना सोर्वेस्पोरान जाकोबाक म्हटलें, हिंगासून भायर सरोन बेतेलान तूं वच आनी थिंगासर तुवें रावचें आनी सोर्वेस्पोरा कडेन वेदी बांदची आनी थिंगासर तुका पळय दर्शन दिलां जेन्ना पळय तूं इसाव लागोन तूं भियोन धांवोन वेतालोय. तेन्ना जाकोबान पळय सगळे तेज्या घरान आसले पळय तांकां सगळ्यांक अशें ताणें म्हटलें, तुमचे भितर पळय कोणा लागीं पळय ते दुसरे देव आसात ते भायर उडयात आनी तुमकां शुद्ध करात आनी तुमची आंगोस्तरां बदलात. आनी आतां आमी हिंगासरान भायर सरोन बेतेलान या. हांव तुमचो सोर्वेस्पोरा पासत एक वेदी बांदतलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार ताणें म्हजो उगडास केलो आनी ज्या प्रवासान हांव गेला तो म्हज्या सांगाता आसलो. जाकोबाचें जिवीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. जागृतीचे आनी जाकोबाचे मोदें हें जें उतर आयकलां पळय तातूंत कितें संबंद आसा? सारकें लागशिल्लो एक संबंद आसा. ताजें कारण पळय हें, जाकोबाच्या जिवितांत जें कितें तो आवडयता त्या भाशेन कांयच घडोना. जाकोबाचें पळय ते थिंगासर जें पळय ताका घडोवंक उपकारना ना जसलो पळय ताचो परिणाम थिंगासर आतां कितें घडटा तो अनुभवता. जाकोबाच्या फामिलीन सारके आकांताचे पळय तसले आतां पळय सुवात आयिल्ली आसा. जाकोबाचे पळय पूत आपल्याक जाय तशे जियेताले, देवाचें उतर आयकोनासले. तांकां आजाद जावंक जाय, पातकाचो ते मोग करी, एक बेपरवाचें जिवीत ते जियेताले. हें सगळें पळय जाकोबाच्या जिवितान एक सारकी एक दूख तिंगा उत्पन्न केली. आनी तितलेंच न्हय, जाकोबाचे पूत आपल्याक जाय ते भाशेन जियेताले, आपल्याक जाय ते भाशेन ते वागताले. सोर्वेस्पोराची भिरांत नासतना, सोर्वेस्पोराचें आयकोनासतना, सोर्वेस्पोराचे विरुद्ध ते जियेले. ह्या भाशेन जियेता म्हणून जायते कोश्ट, जायतेच प्रॉब्लमां, जायतेच भिरांत, व्हरती भिरांत जाकोबाच्या जिवितान आतां आयली. खंयचे घडणे उपरांत, खंयचे पळय सुवातेचेर थिंगासर आतां सोर्वेस्पोर जाकोबा कडेन उलयता, जाकोब उठ, जाकोब उठ, तुजी परिस्थिती आतां सारकी ना, तुज्या कुटुंबाची परिस्थिती सारकी ना, तुजे भुरगे आसा पळय तांची चाल वागणी सारकी ना आनी ताचो परिणाम पळय तुज्या जिवितांत शांती आनी आनंद सगळें काबार जाला. केन्ना पर्यंत असो जियेतलोय? केन्ना पासून अशें तूं रडत रावतलोय? केन्ना पासून तूं असो जियेतलोय? तुजे पळय भुरग्यांक लागोन थिंगासर तेंचे कन्यांक लागोन तुजे सोरभोंवतणी आसा पळय ती परिस्थिती कारण केन्ना पर्यंत तूं असोच रडटलोय? जाकोब उठ, आपोणे. कित्याक पासत तुमकां खबर आसा, एक जागृती पासत आपोणे सोर्वेस्पोर जाकोबाक आपयता. कित्याक जागृती पासत म्हटल्यार तुज्या परिस्थितींतल्यान तूं उठ. खोतीन, त्रासान आनी कोश्टान आसा पळय त्या परिस्थितींतल्यान तूं आतां उठोंक जाय. म्हटल्यार खंयची घडणी थिंगा घडली? कित्याक जाकोबाच्या जिवितांत दूख आनी कोश्ट थिंगासर येतात? खरेंच म्हटल्यार जाकोबाचे फामिलीची परिस्थिती आतां सजमपाची आमी कोशिश करुया. इश्टानो, 30 आनी 4 वडीचो नदर मारुया. सुरवातीचे 2-3 वडी. आनी एका दिसा लियाचे पळय चेडूं दिना पळय जाकोबा कडल्यान जल्माक घेतलें, त्या देसांतले पळय दुसरे चेडवांक ते मेटोंक भायर सरलें. जाकोबाची एक चेडूं आसा, एकूच ताची आपुरबाची धूव. चालते भाशेन आपुरबाची धूव आसत जाल्यार ताका चड मोग दितात, ताका चड मोग दाखयतात, ताका जाय तेच आमी लाड आनी मोग ताका दाखयतात. रायट? जाकोबा वरवीं पळय जल्माक आयिल्लें पळय तें हें दिना त्या देसाचे दुसऱ्या चेडवांक तें भेटोंक भायर सरलें. खंयचो देश? शेकेम नांवाचो हो प्रांत. शेकेमाच्या ह्या प्रांतान जाकोबाची धूव त्या देसान, त्या प्रांतान थंय आसले पळय तें वातावरण, थंयसरली संस्कृती आनीक त्या चेडवांक थिंगा भेटोंक ते थिंगासर गेले. अशें पळोवंक जाय म्हणून ते भायर गेल्या उपरांत थोड्या वेळा उपरांत जाकोबाक एक खबर पावता. आयक रे जाकोब, जाकोब, कितें जालें? कितें जालें? सारकें तें जावंक ना. कितें जालें? तुजे धुवेचो रेप केलो. कितें?
कितें? वय जाकोब, तुजे धुवेक एका पाड मनशान तेका विबाड केलें. ताजो बलात्कार तेंगण केलो. सारकें वायट आसा तें केलें. एक बापायच्या रुपान पळय इतलें मोगान ताका पोसलेलें पळय त्या बापायचें आतां मोन. कितलें ताका दूख जालां आसतलें तुमी मातशें चिंतून पळयात. कितलो तो फोडफोडला आसतलो तुमी मातशें चिंतून पळयात. जाकोबाच्या जिवितान जाकोबाच्या फामिलान ताजे एकेच धुवे बरोबर अशें कित्याक जावंक जाय मोगाच्यानो? अशें कित्याक घडलें? ताजें फाटलें कितें कारण काय? असली घडणी घडचेक ताजें खरें मुखेल कारण कितें? हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदतां. जायते फावटी पळय फामिलीन आमच्या घरांनी जें जावं उपकारना पळय तें घडटा पळय तेन्ना सर्वेस्पराक आमी प्रश्न करता. कित्याक सर्वेस्परा म्हज्या घरान ही असली घडणी घडली? कित्याक सर्वेस्परा म्हजे धुवे बरोबर म्हज्या चेड्या बरोबर अशें कित्याक घडलें? कित्याक सर्वेस्परा म्हजेच घोवा लागीं म्हजेच बायले कडेन अशें कित्याक घडलें? जायते फावटी आमी असले प्रश्न करता. असले प्रश्न करचे पयलीं एक फावटी तरी आमी आपल्याकूच थिंगासर तपासणी केल्यार तें एकदम बरें. कसलेंच कारण नासतना सर्वेस्पर कोणाच्या जिवितान थिंगासर दूख आनी कोश्ट येवंक दिना अशें बायबल थिंगासर म्हणटा. जाल्यार कित्याक जाकोबाच्या जिवितान हें व्हडतें दूख थिंगासर आयलें? कित्याक जाकोबाच्या एकाच आपूर बायचे चेडवा बरोबर अशें थिंगा घडणी घडली? एका खोट्या मनशान कित्याक ते चेडवाक भ्रश्ट केलो? जेन्ना हो विशय ताका गमलो जाकोब कितलो रडला आसतलो, कितलो ताका दूख जालें आसतली. हांव वाचता दुसरी ओड. तेन्ना त्या देशाच्या व्हडल्या हितवीन हामोर नांवाच्या पुतान शेकेमान ताका अशें पळयलो आनी तिका व्हरोन आनी तिका तो घेवन गेलो आनी तिजे बरोबर न्हिदोन तिका बोश्टायली. आनी उपरांत तो तिच्या मोगान तो पडलो आनी तो चेडवाचो मोयपास जोडूंक वावुरलो. कसले मोगाचे खबरो! मोग कोत्ता अशें आतां तो म्हणटा जाल्यार तो तेजे चेडवाच्या जिवितान कित्याक खेळलो? कसलो मोगो? भावांनी मातशें चिंतात. मोग मोग अशें तुमी म्हणटा जाल्यार ते चेडवाचे जिवीत तूं कित्याक तूं नाश कोत्ताय? तूं खरेंच ताजो तर मोग कोत्ताय जाल्यार ताजें चरित्र तूं कित्याक पिड्यार कोत्ताय? त्या चेडवाचें तूं शिक्षण कित्याक पिड्यार कोत्ताय? त्या फामिलीची इज्जत तूं कित्याक पिड्यार कोत्ताय? त्या चेडवाचो विश्वास तूं कित्याक तोडपाची कोशिश कोत्ताय? आयज काल जायते थिंगा चेडे चेडवा मोग मोग अशें म्हणटा, पूण हांव तुमकां सांगता तो मोग न्हय, तो आसा जावन आसा एक लस्ट. आपल्याच कुडीचे वंदोणे आसा पळय पाडपाचें करूंक जाय पळय, एक मोगाचो थिंगासर एक संत्री म्हणटा दाखयतात आनी ताचे मुतर थिंगासर वायट कामां करता. अशें बरयलां ते खोट्या मनशान पळय दिना चेडवाचेर तो मोग केलो म्हणून. जरी तर खरें ताणें तर मोग केल्लो जाल्यार तो जाकोबा लागीं आनी तो आपल्याच्या भावांक ओ आपल्याच्या बापायक धाडून तो पळय थिंगा म्हजो पुतूच्या चेडवाचो मोग करता आनी जरी तर तुमकां तो तें पसंद आसा तो काजार जावंक सोदता हें अशें म्हणून वडिलांक पळय थिंगासर सांगोन आपल्याच्या मोगा विशीं सांगलें बरें जावचें. ही सारकी रीत. इतलेंच न्हय पूण त्या चेडवाक तूं मोग कोत्ताय म्हणून सांगताय आनी तूं तेजे बरोबर अशें कोत्ताय? मोग कोत्ताय म्हूण पळय तें चेडूं पळय थिंगासर बाबडें आसा पळय आपल्याचे कुडीच्यो वंदोण्यो तूं भागोवपाक तूं तुका अशें कोत्ताय? हें कितलें व्हडतें खोटेपण. त्या दिसा ह्या खोट्याच्या मनशाच्या मोगा पासत एक बाबडे चेडवाचें जिवीत थिंगा पिड्यार जालें. आयज अशें कोण आसा काय? मोगाचे आडान पळय थिंगासर तूं एक सारकें बाबडें आनी बरें थिंगा ओत्मीक चेडवाक ताजे अत्याचार करून पळय तूं सारकें वायट कोत्ता पळय तसलो पळय तूं थिंगा आसा काय? चोत्राय दवर. हें कदींच तुका पळय बरें जावचें ना. हें तें सोद तूं कदींच विसरना काय मोगाच्या भयणी? मोग मोग म्हणल्यार पवित्रपणा कडेन जुळ्ळो आसा. पूण तुजे कुडीचो पळय नाश कोत्ता पळय ताका मोग म्हणना. तुजे कुडीच्यो वंदोण्यो पुरो कोत्ता पळय तिका मोग म्हणना. खंयचोय पळय चेडूं तुका पळय मोग कोत्ता अशें म्हणटा, खंयचो चेडो पळय तुका मोग कोत्ता अशें म्हणटा, पूण ते कुडीच्यो वंदोण्यांक पासत आनी कुडीन पळय आपल्याची आशा भागोवपाक तुका तर मुखार वचता जाल्यार आनी त्याच पासत ते तुका उपयोग कोत्ता जाल्यार तो मोग न्हय, ते पळय कुडीचें वंदोण. मोग म्हणटा त्या उतरा फाटल्यान थिंगा लिपलेले आसा पळय ते खोटेपणान बोल्लेले नश्ट्यापण विसरूं नाकात. ह्याच भाशेन एक सारकी भिरांकूल जाकोबाच्या घरानूच ती घडलेली आसा. कितलो रडला आसतलो जाकोब, कितलो तो रडला आसतलो. जाकोब तो एका परक्या देसान आसा.
जाणें ताका बोश्टायले, जाणें तिजे लागीं वायट अशें केलें. त्या देसाचो वडोल हितवी आमोराचो पळय तो पूत, त्या देसाचेर राज करता पळय ताचो पूत, आतां देसाचेरूच पळय राज चलयता पळय ताचोच पूत अशें करता ताका विचारपी कोण? आमी नकळो कितल्याच फावटी जेन्ना अधिकारान आसतात, जेन्ना एका पदवेचेर आसतात, जेन्ना पळय ते उंचले पावलेर तुका ते इन्फ्लुएन्साचे पोजिशन आसतात, राज चलयता आसतना ते अशें चिंतात पळय आमी कितेंय करीत जाल्यार ते चलतलें. घडयेक तुमचें चिंतप अशें आसत, म्हजें नांवां पासत, म्हजे गिरेस्तकाय पासत आनी जी पदवी आसा पळय आनी म्हजें तें नांवां पासत आनी म्हज्या बापायचें नांवां पासत, ओ म्हज्या बापायचें नांव आनी ताजे पदवीक लागून त्या व्हडपणा पासत हांवें कितेंय केलें जाल्यार तें चलतलें अशें खोटेपणाचें चिंतप घेवन तूं आसा जाल्यार तें सारकें न्हय. आतां जाकोबाची परिस्थिती सारकीच कठीण जाल्ली आसा. कोणाकूच ताका सांगूंक जायना. देसाचेर राज करता पळय ताचोच पूत, ताजे दुये लागीं अशी गुडणी घडली जाल्यार जाकोब कोणाक सांगूंक जायना. कोणाक न्याय तो ताका मागोवंक जायना. अशें जालां म्हजे दुये लागीं, अशें तें कोणाक सांगूंक जायना. अशें कोण आसा आमचे मदें? घडयेक तूं गरीब आसा त्या पासत, तुजी पळय गरीबकाण आसा पळय त्या कारण तुजे बरोबर घडल्या पळय ती अन्याय पळय तुका सांगूंक जायना तसले परिस्थितीन आसा काय? तुजे बाटा पेसा पासत, तुजे शेतां पासत, तसल्या विशयान ते घडये आसत. तुका मेळोंक जाय आसलो पळय तो वांटो, ओ तुका मेळोंक जाय आसलो पळय तो गिरेस्तकाच्या विशयेन, घडयेक तुज्या प्रमोशनाचे विशय थिंगा आसत. तुका फावो आसले पळय त्या बागाचो तो विशय जायत. तुजे लागीं पळय घडला पळय ते अन्याय पळय ते कोणाक सांगोंक जाय तसले परिस्थितीन पावलाय काय? अशें कोणाचोच आदार ना पळय तसले स्थितीन पावंक, ताजें कारण कितें? हांव तुमकां परतून विचारतां. जाकोब जरी तो सर्वेस्परा कोणें येवन हें कितें सर्वेस्परा? म्हजे दुये लागीं अशें कित्याक घडचें, अशें कित्याक घडलें? अशें सर्वेस्परा कोणें येवन ताणें प्रश्न केला आसतलो, कित्याक आमी पासून जायते फावटी अशे प्रश्न करता. आनी तें प्रॉब्लम तितल्यान काबार जावंक ना, तें आनीक थिंगासर कठीण जालें, तें प्रॉब्लम व्हड जालें, तें प्रॉब्लम आतां आनीक थिंगासर व्हड जालें. सैतान हाडटा पळय ती प्रॉब्लमां सुरवातेक सारकी ल्हान आसतात, ते आमी आमचे दोळे उक्ते करचे आदींच व्हडले, आमचे भितर भिरांत हाडटा तशें रुपान, आमच्या जिवितान आमची शांती आनी आमची जॅम पासून पिड्यार करता तशें जाता. तें चेडूं त्या देसान रावता पळय त्या चेडवांक पळय भेट करपूंक तें गेल्लें. त्या चेडवा बरोबर इतलें वायट घडलें पळय थिंगासर तें गेल्लें तेन्ना तें आतां बोश्टायल्लें आनी असले परिस्थितींत ते आयले. आनी आयच्या दिसा आमची चेडवां जाय ओ चेडोय जायत तीं पळय भायर सरले आनी घरा ये पर्यांत मोग कोत्ता पळय ते आवय बापायक थिंगा कितली भिरांत आसता. आमचो चेडो कॉलेजीक गेला, कसो तो काय घरा येतलो? आमचे चेडूंक पळय कॉलेजीक गेला तें कशें काय ते घरा येतलें? तीं परतून येयसोर कितले काळजान एक भिरांत आसता. म्हजे 2 जाण पूत आसा, ते स्कॉलान वचोन परतून घरा येयसोर हांव तांचे येवपाची वाट पळयत आसता. हांव खंयच्या देसान आसूं, खंयच्या प्रांतान आसूं ओ खंयच्या ते शारांत आसूं, 4 म्हणल्यार ती घरा पावतात आनी हांव 4 सदांच तिंगा फोन करी ते पावल्या ओ ना. 7:20 ओ 7:15 ते स्कॉलाचे बशीन ते बसतात. खंयच्या देसान आसूं हांव 7 तिंगा फोन करी. त्या देसाचो वेळ वेगळो आसत आनी भायल्या तेरार पळय देवाचें उतर वांटूंक हांव वयता तेन्ना आमचे हिंगा सांज आसती थिंगा सकाळ आसत, हिंगा सकाळ आसत थिंगासर रात जायत आनी सुमार 7 सारको हांव तांकां फोन करी आनी दोगांय पासत मागणें करी. कित्याक पळय ते घरांतले भायर सरता म्हूण. आमी कितें पळयता? आमचे सोर भोंवतणी हो संवसार पळय कितले वायटान आयज भरलेलो आसा. आमी आमच्या दोळा मुखार पळयतात त्या पासत हांव म्हजे दोगूय भुरग्यांक घरानूच धरून तेंची कॉलेजी शिक्षण कोत्ता. म्हजे पुता पळय साहस प्रिन्साक दलास बॅप्टिस्ट युनियन प्रेसिडेंट, तो म्हजे लागीं उलयला आनी म्हणलें तुज्या पुताक आमचे कॉलेजींत तूं धाड, आमी ताका बरे भाशेन शिकोवन परतून तुका एक बरो ओत्मीक अगवा कसो ताका आमी परतून धाडटले. आमचे कॉलेजींत ताका धाडात अशें म्हणटोच हांवें ताका म्हणलें एकदम म्हाका खुशालकाय भोगली. ताणें म्हणलें तुवें कांय दिवपाची गरज ना, सगळें आमी तें तुजे पुताची फीज आनी स्कॉलरशीप हें सगळें आमी परबंद करतले, आमी शिकयतले.
हांवें अमेरिकन देशान म्हजें पुतक थिंगा धाडोंक ना, ताजें कारण तुमी जाण नंबर 1, ताजे मुखार एक व्हडली मिनिस्ट्री आसा आनी ताणें एक बरी मिनिस्ट्री करची. ताणें आपले जे सोर बंदूक दुरीग बांदूंक जाय आनी दोनी भुरगे आसा पळय तांणी दोगांनी अशें करचें. आयज दोगी होम कॉलेज करतात, घरान बसोन ते शिक्षण करतात. ताचें कारण कितें तुमी जाणाव? बायलो पळय थिंगासो संवसार कितलो वायटान भरलेलो आसा. बापाच्या रुपान जेन्ना हांव पळयता म्हाकाच थिंगासो भिरांत दिसता. जाकोबाची धूव जेन्ना घराले भायर गेली आनी परतून घरा येता तेन्ना एक भिरांकूच आकाल पळय ताजे मुखार थंयसर आयलो. खोट्या मनशान ताका पळय थिंगासर बलात्कार केलो. जेन्ना पळय तो घरा परतून आयलो जाकोबाक त्रास जाले. ही घडणी तितल्यानूच काबार जावंक ना. ही खबर पळय तेन्ना जाकोबाच्या भुतांक गमोन आयली तेन्ना कितें तांकां गमलें? आमचे भयणीक एका खोट्या मनशान ताचेर बलात्कार केला म्हणून ताका तो विशय गमोन आयलो. तो कोण काय म्हणून गमलें जाल्यार तो देशाचो राज करता पळय त्या हितवी देशाचो आमोराचो पूत त्या देशाचेर राज करता पळय तो तेज्या पुतान अशें केलें पळय थिंगासो जाकोब एक विदेशी कसो जियेतलो. तरी आसतना जाकोबाचे पूत बापा हो देश आमच्या पासत सारको न्हय. डॅडी हिंगासरले लोक सारके न्हय पळय. हूंय वयता थिंगासर पातक वाडला पळय. एक चेडूं पासून रस्त्यार पळय सुरक्षीत येता वयतले म्हणून अशें थिंगासर ना. आतां आमी हिंगासर या डॅडी. हो शार हिंगासरलो लोक आनी हांगासरली पळय ती स्थिती हांगासरले पळय ते जे भाशेन वागतात पळय ते आमकां तें पडवडचें ना. आमी हांगासरल्यान चलया. आमचे हिंगासर पळय सुरक्षा ना. जरी तर आमी शेतान थंयसर काम करतना मेंढऱ्यांक पळय ते चोरूंक वतना तांचे उलोवप तांचे देखप एकदम वायट आसात बापा. ना आमी हांगासर भायर सरया अशें म्हटलें जाल्यार एकदम बरें जाता. पूण आतां कितें करचें तें पळय थिंगासर ताजे चेडे ताजे पळय ते वायट आसलेले. शेकेम नांवाच्या त्या प्रांतान पळय तांकां जें पातक जाय आसलेलें तांच्या दोळ्या मुखार तें दिश्टी पडटालें. आतां तुमी चिंत्ता जरी तर एक बरें चेडूं थिंगासर वयता रस्त्यार आनी ताका घेवन थिंगासर तें पातक करता जाल्यार कितलें सोंपेपणी थिंगा पातक करूंक जाय. कितलें सोंपेपणी ते लोक पातकान तांच्या दोळ्या मुखार ते दिश्टी पडटांक सजमिकाय मेळटा. असले पातकी सुवातेल्यान चलया परतून या अशें म्हणूंक जाता आमी हिंगा रावचें न्हय. आमकां हिंगा कांयच बरें जावचें ना. पूण तेणी कितें केलें तुमी जाणाव? एका परदेशान एक अणभवार्थी पळय राज करतालो पळय तसल्या वेळार बदलो घेवंक तयार जाले. कशें? आतां आमी पळोवया. वोड 25. तिसऱ्या दिसा हे गाये जोड जाता तेन्ना सिमांव आनी लेवी जाकोबाचे पुतांनी आनी दिनाच्या पळय ते भावांनी आपल्यो आपल्यो तलवारी घेवन आनी कोणाकूच दुबाव दिनासतना सगल्या दादल्यांक जिवेशी मारून उडयले. सगल्या दादल्यांक मारून उडयले. मार दिलो मार. दोळ्यांक दोळे. दांताचे बदलेक दांत. हो तांचो स्वभाव. तांचे भयणीचे बरोबर जे वायट केलें सिमांव आनीक तो लेवी आपल्याची तोरवार घेवन पळय ते सुन्नत केल्ले पळय ते दादले जेन्ना पळय तांचे गाये जोड जाले पळय तेन्ना ते आक्रमण करून तांकां जिवेशी मारले. तांकां सगल्यांक ते जिवेशी मारतात. तांची तोरवार घेवन तांकां सगल्यांक कातरून उडयले. दुयेचे जिवीत नाश जाल्या म्हणून जाकोब सारको दुकान आसलो. थिंगा पयलो फडफडटलो आतां ते पुतूय वचोन तांचे भयणी कोणें वायट केलें पळय तांचे सगळे ते दादले तांकां सगल्यांक जरी तर ते मारी जाल्यार ते कितें उगी रावतले? आरे तुमी आनी भायल्या तेरान येयल्यात आमचे लागीं तुमी रावतात आमकां फटयतात आनी आमच्या लोकांक थिंगासर तुमी तांकांच जिवेशी तुमी मारतात. आतां आमी तुका दाखयता अशें म्हणून ते सगळे बरोबर येयल्ले जाल्यार कसली परिस्थिती थिंगा जावची. जायते पाटी पळय तरणाटे पळय ते चेडो जावं वो ते चेडूं जावं तांचे पळय ते गाय कोत्तात पळय तांकां तो राग येता आनी थिंगासर गाय करून जी ती निर्णय घेतात आवय बापायचे ती शांती बिगडायतात. कॉलेजीन झगडीं करून येतात. शिर्वीस करतात थिंगासर झगडीं करून येतात. गांवान पासून थिंगा झगडीं करतात. कोणा लागीं थिंगासर झगडोन येतात. अशीं केस्तांव करून घरा येता पळय तेन्ना आवय बापायक ते भिरांत दिसता. फामिलीचे ते मानाबरूक पासून ते सारकें न्हय. फाल्यां कोणें तरी विचारीत जाल्यार पळय कोणें अशें केलां अमक्याच्या पुतान केलां अशें म्हणत जाल्यार बापायचें तें बरें नांव पासून तांचे पळय ती मान आनी तांकां रेस्पेत तें नुकसाण जातलें अशें चिंता पळय तसले पूत पासून आयज तांकां तसलें चिंतप उणें जालां. तांकां जें करूंक जाय पळय तें कोत्तात.
तांकां खंय वचोंक जाय पळय ते थिंगा वेतात, ज्या भाशेन तांकां जेवंक जाय तशें जेतात. जें ते करूंक सोदतात आनी जी तांची इच्छा आसा तें पुरे करचे खातीर ते आपल्याक पसून विकून दिता. आमच्या फाटल्यान एक फामील आसा, आमचो कितलो मोग करता पळय ते आवय बापूय आसा, आमचे फामिलीक एक नांव आसा, आमचे फामिलीक एक रेस्पेद आसा. आमचे आवय बापून कितले कश्ट करून आमकां हें शिक्षण दिलां, आमी कितें तरी बरें जावचें तेंची आशा. हांव ह्या भाशेन चोरूंक आनी हो दुसऱ्यांक पळय गाठ घेवंक हो दुसरे भाशेन चेडवाच्या फाटल्यान लागोन आनी ताजे बरोबर मस्त्यो मस्कऱ्यो करप, आनी पळय कोणें तर म्हाका तें कोत्ताना तर दवरलो जाल्यार तेंचेर मागीर म्हाका बरोच मारीत जाल्यार, आनी ह्यो खोडण्यो पळय ते म्हज्या बापायक कळत जाल्यार तो अशें कोत्ता म्हणोन, आनी ह्या भाशेन बापायक ते अपमान करता तेंचे मान थिंगासर उबारून कसो चलतलो. अशे चिंतपी आयज उणे जाल्यात, आनी तेन्ना पासून ते उणे आसले. जाकोबाच्या जिवितानूच असली परिस्थिती आतां थिंगासर पावली. म्हज्या बापायचें कितें जातलें, आमचे फामिलीचें कितें घडटलें. आमी गाय करून असले निर्णय करीत आमकां जाय तशें करीत जाल्यार, आनी ते सगळे एकठांय जावन आमच्या घराचेर येत आक्रमण करीत आमचे फामिलीक ते सगळे मारीत जाल्यार कितें कितें जातलें अशें चिंतप पसून ना. येस, गाय करून राग येता म्हणून भितरल्यान शिजता म्हणून आनी बदलो घेवंक जाय पळय त्या पासत, जे तुमचेर आकांत येतले पळय, जे तुमचेर पळय त्रास येतले ते चिंतिनासतना हांव नको कितें असलें चिंतपाचें मन जायते चेडे आनी चेडवांक. तशेंच घोव बायलां भितर पासून तें ना. राग घेवन पळय थिंगासर भितर शिजता म्हणून कोणीय जावं तो घोव जावं बायल जावं पळय ती भुरगीं जावं, हे फामिलीक बरें जावचें ना. तितून ओत्मिकाय पासून दिसना, तें केन्नाच बरें जावचें ना. आयज तुमच्या जिवितान आयकात म्हजे भयणी, भावा भयणांनो आनी तरणाट्यांनो, तुमी घेतात ते निर्णय, तुमी मात्तात ती पावलां, तुमी कोत्तात ती कामां, आनी तुमच्यो सगल्यो कन्यो तुमकां गमो नासतना तुमचे पळय आसा पळय ते आवय बापायक आनी तुमचें आसा पळय ते सगळे शिक्षणांक, तुमकां मेवचें आसा पळय तो बरो फुडार, हें सगळें एक आडको कशी जाल्या. हें सोत तुमी सगळें विसरतात न्हू. आयज तुजे पळय वायट परिस्थिती जाल्या पळय ताजें मुखेल कारण पळय तुजे भितर आसा तें उणेपण. तूं पळय चिंतिनासतना सोजमनासतना तुजो तो राग. हांव अशें गाय करून तुका बेश्टो बेजार जावन तिका फाल्यां कितें जायत ह्या भाशेन तोंडाक येता पळय तें म्हणत जाल्यार थिंगासर शिरविशीचें कितें जातलें. शिरवीस गेली जाल्यार बायल भुरग्याचें कितें जातलें. आयज काल शिरवीस पासून थिंगासर सारकी मेळना, आनी कित्याक म्हाजे रागाक थिंगासर हांव एक सुवात दिवं. मातशें खालती जाल्यार कितें लुकसाण जातलें, मातशें जिबेक कंट्रोल करता जाल्यार कितें लुकसाण जातलें. अशें चिंतपाचे विचार कितें लोकांक आसा मनशात. एक जबाबदारीचो वडील आनी थिंगासर घोव जावन ओत्मीक जिवितान एग्जाम्पल जावचे बदलेक हांव पिसो कसो जियेलो. म्हजी चूक ती, म्हाका बोक्षणें दी बापा. आवय बापाक हांवें रडयलां, आपल्याक जाय ते भाशेन केलां, तांकां त्रास दिले, तांचेर त्रास हांवें हाडल्या. सोमिया तूं म्हाका बोक्षणें दी. आयज म्हज्या जिविताचे हाल जाल्या ते हांव तुजे आज्ञा पाळूंक ना म्हणून. तुजे इच्छे प्रमाणे जर तुवें राव म्हणल्यार थिंगासर हांव रावंक ना. म्हाका जाय तसल्योच हांवें कन्यो केल्यो, म्हाका बोक्षणें दी बापा. ही परिस्थिती सारकी ना म्हज्या बापा. पयशाचे बाबतींत सारकें ना, फामिलीच्या बाबतींत सगळें सारकें ना, भलायकी पासून सारकी ना, आनी शिरविशीचें कितें जातलें, आनी वेपाराचें कितें जातलें बापा. पोत्तून आपल्याकूच हांव समर्पण करता अशें म्हणटा. आनी मातशें फाटीं वचोन पळय तुजे पळय ओत्मीक सुवात कितें जाली, त्याच सुवातेचेर तूं पोत्तून आतां यो. सांडल्या पळय ती ओत्मिकाय पोत्तून दी बापा. सांडल्या पळय तें मागण्याचें जिवीत पोत्तून दी बापा. सांडल्या पळय तो कुशिवेन, सांडल्या पळय ती पवित्रताय, सांडल्या पळय ती जागृती, सांडल्या पळय ते ओत्म्यांचे भार, सांडल्या पळय ती सेवा आनी ती सोबा, सांडल्या पळय ती म्हजी गोवाय बापा. तूं म्हाका पोत्तून ती दी. शिपडल्या पळय तो फामील तूं पोत्तून एकठांय कर बापा. बिगडल्या पळय ते जिवितां पोत्तून सुधराय म्हज्या बापा. सारको सुटावे करून उलयलो, तेका लागून तुका दिनवासनी दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary,
Post box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.